In this year, we were working with children directly, helping teachers identify the children with learning disabilities or learning difficulties, screen them, assess them properly, and then send them to a remedial education program. And our teachers were going and delivering these remedial education services in the schools. जेन्ना हांव लायफ स्पॅन म्हणटा वी वर्क विथ चिल्ड्रन जांकां ऑटिझम आसता नाजाल्यार भुरगीं जशी पर्सीन डिस्क्रायब केला जांकां शिकपाचो कितेंय त्रास आसता तसल्या भुरग्यां बरोबर काम करता. ताजे बरोबर आमी अडॉलसंट नाजाल्यार युवा म्हणटा तांच्या बरोबर काम करता, जंय आमी हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम करता, जंय सगळ्या भुरग्यांक गजाली कळटात जातूंतल्यान तांकां तांचो फुडार बरो सांबाळपाक येता. डिप्रेशन हाजेरूय आमी काम करता. सोरो नाजाल्यार सिगरेट नाजाल्यार इंटरनेट एडिक्शन ह्याय गजालींचेर आमी काम करता. आनी गोंया आमी हें पळयलां आसलें की आतां जाणटेल्यांचें प्रमाण खूब वाडलां. सो तांच्या बरोबर आनी तांच्या बरोबर जीं आसतात म्हणजे कॅरगिवर्स जी आमी म्हणटा तांच्याय बरोबर आमी सद्या काम करपाक सुरू केलां. जे कितें आमी प्रोजेक्ट करता आमचो मूळ उद्देश असो आसता की आमी सरकाराक नाजाल्यार खंयच्याय संस्थेक की हें काम चलता हें दाखोवन त्या संस्थेन नाजाल्यार सरकारान हो प्रोग्राम फुडें व्हरचो, कारण मागीर आमकां दुसऱ्या हेर गजालींनी परत फुडें काम करपाक मदत मेळटा.